हॅलो, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली. एकदम मस्त मजेत अशी. आमी बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज व्हिडिओ जो आसा पळय तो किचनांतल्यान स्टार्ट करता आनी किचनांतल्यान स्टार्ट करता तें जालेंच. तेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो क्लिनिंगा पासून स्टार्ट करता. सकाळचो ब्रेकफास्ट जालो आनी ब्रेकफास्टा रिलेटेड जें कितें काम आसता पळय क्लिनींग बीन तें सगळें केल्लें आसा. घरांतली बाकीची रुटीन कामां जी आसता पळय मॉर्निंगाची ती कंप्लीट जाली आनी एकदां सगळें हें कंप्लीट जालें की ना हांवें म्हाजें क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय तें स्टार्ट केल्लें आसा. आतां तुमी लास्ट व्हिडिओ जो पळयल्लो पळय न्हू तो पळयल्लो फ्रीज जो आसा पळय न्हू तो हांवें डीप क्लीन केल्लो आनी तेच्या फाटल्यान 1-2 दीस न्ही हांवें आनीकय बी क्लिनींग केलें थोडेंशें हेवटेन तेवटेन सगळें. म्हळ्यार तुमकां सांगलें न्ही देवा रूम क्लीन करपाचें आसा, कंटेनर्स आसा ते क्लीन करपाचे आसा, ते सगळें न्ही हांवें क्लीन करून घेतलें. बट ते 2 दीस जे आसा पळय ते हांवें तुमच्या वांगडा शूट केलें ना, शेअर केलें ना तुमच्या वांगडा. सो म्हटल्यार डेली क्लिनिंगाचे ब्लॉग नाका. बट आयज म्हटल्यार चल खूब जाणांक म्हाजे क्लिनिंगाचे व्हिडिओज बी जे आसा पळय ते आवडटा. क्लिनींग करता आसतना हांव बारीक बारीक कितें तुमच्या वांगडा शेअर करता अशे टिप्स बीन. सो त्यो खूब जाणांक लायक जाता. ताका लागून म्हटलें कंटिन्यू न्ही जाल्यार सुद्दां रॅरली अशें तुमच्या वांगडा शेअर करया अशें म्हणून. आनी आयज न्ही हांवें किचन जो आसा पळय न्हू तो क्लीन करपाक घेतलेलो. आनी किचनाक जें आसा पळय न्हू जशें तुमकां हांवें सांगलें पळय न्हू स्टार्टींग की हांव एट अ टायम सगळें जें आसा पळय न्हू काडचें ना. कित्याक बायेक लागून मागीर प्रॉब्लम जाता की तें मागीर मदीं मदीं अशें करून क्रँकी जालें की ना मागीर ताका धरपाक पडटा, मातशें ताका पॅम्पर करपाक पडटा. ताका लागून हांवें पयलींच अशें डिसायड केल्लें की हांव थोडें जें आसा पळय न्हू पार्ट क्लीन करतलें अशें म्हणून. कंटेनर्स आनी जे कडेन कंटेनर दवरता ते सगळें हांवें कबड बीन जे म्हळ्यार बारीक म्हाजे कडेन कबड टायप आसा न्ही आलमार अशी ते बी सगळें क्लीन करून घेतलेलें. विंडोज बी सगळें क्लीन केल्ले. आतां उरलेलें तें म्हटल्यार किचन कुकटॉप आनी तेजे सकलचे पोंदाक स्टोरेज आसा पळय न्हू तेच म्हणल्यार हांव आयज क्लीन करतलें अशें म्हणून. आनी आलमार आयदनाची गॅस वॉटो सगळें जें आसा पळय न्हू टायल्स बीन सगळें हांवें क्लीन करून घेतलें. आनीक क्लीन करता आसतना एक अशें आसता स्टार्टिंगच की आरे बाबा इतलें सगळें क्लीन करपाक जाय अशें म्हणून. बट मागीर जशें जशें काम जावपाक लागता पळय न्हू तशें तशें मोटिवेट जाता. स्पेशली हांव तरी जालें इतलेंच उरलां न्ही आतां हें जालें की तें करतलें मागीर जालें अशें करून हांव स्वताक मोटिवेट करता आनी क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय न्हू तें करता. आतां तुमी म्हणटली कंटिन्यू क्लिनिंगाचें काम शें चवथीक तर दीस आसा. हय चवथीक दीस आसा. बट तुमी म्हाका मोस्ट ऑफ दी टायम पळयलां हांव श्रावण आयलो की ना म्हाजें क्लिनिंगाचें बारीक सारीक जें आसा पळय न्हू सगळें काम स्टार्ट जाता. तशेंच ह्यावूय वर्सा केलां. आनी आमगेर न्ही पुजा आसा श्रावणाक न्ही आमी अशें चिंतलेलें की पुजा करपाची अशें म्हणून सत्यनारायणाची जी पुजा आसता पळय न्हू ती. सो ताकाय लागून बीन अशें करून हें क्लिनींग जें आसा पळय न्हू तें हांव बेगीन कंप्लीट करून काडटा. नाजाल्यार थोडें करून काडटा आशिल्लें. बट म्हटलें चल कंप्लीट करून काडया. एकदां हें सगळें क्लिनिंगाचें काम जालें की ना मागीर मुखाल्लो विचार करपाक बऱ्याक पडटा न्ही. नाजाल्यार हेंवूय करूं जाय तेवूय करूं जाय सगळें आबूज जाता मागीर. ताका लागून सगळें क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय तें हांवें काडलेलें आसा हांगासर. आनीक एकदां किचन क्लीन जालो म्हणटकीर न्ही बाकीचें अशें कितें देवाचें कामां बी कितें आसता पळय तें करपाक मोकळी जावन पडटा. मागीर अशें आसना न्ही क्लीन करपाक जाय, सामान हाडपाक जाय, हें हाडपाक जाय. क्लीन केलें म्हणटकीर सामान बी जें कितें आसता पळय तें हाडून स्टोर करप बीन बरें वता. अशें करून फ्रीज क्लीन केलो मागीर डबे बीन जे व्हडले आसता पळय ते क्लीन केले अशें म्हणटकीर सगळें न्ही अर्दान अशें काम क्लिनिंगाचें जावन पडटा. आतां आमगेर पुजा आसा सो कितें हाडलें फ्रिजान दवरपाक अशें वयर सकयल जायना न्ही कित्याक की ऑलरेडी क्लीन केल्लो आसा. व्हडले कंटेनर जे डबे आसता पळय तेवूय क्लीन केले म्हणटकीर शॉपिंग करून हाडलें कितें ग्रॉसरी म्हणटकीर तें स्टोर करपाक बऱ्याक पडटा. अशें म्हणून म्हटलें पयलीं किचन जें आसा पळय तें क्लीन करया अशें म्हणून. आनी म्हाका संडे पुजा बी जी आसा पळय ती करपाची आशिल्ली. ताका लागून देवाचो रूम बी जो आसा पळय तो पयलीं क्लीन करून घेतलो. आमगेर नागपंचम बीन आसता तो बी व्हिडिओ तुमकां येतलो. सो ताका लागून म्हटलें सगळें जें कितें पयलीं क्लीन करून जाय पळय न्हू तें पयलीं क्लीन करया अशें म्हणून. आनी हो आशिल्लो आयज घरा कडेन. हांवें हाका म्हटलेलें की हांव आतां क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय न्हू तें स्टार्ट करता. इफ सपोज तुका पॉसिबल जाता न्ही जाल्यार तूं म्हाका मातसो टायम दी अशें म्हणून. म्हटल्यार बायेक बी सांबाळपाक पडटा न्ही ताका लागून. सो आयज हो आशिल्लो तर हेणें बी म्हाका खूब हेल्प केली. आयदनाची आरमार बी जी आसा पळय ती हांवें बाथरुमान व्हेल्ली धुवपाक. हांव म्हणपाक लागलो आपूण धुता अशें म्हणून. कित्याक ती हांगासर जायना न्ही एक तर भायर नळार व्हरून धुवपाक पडटा नाजाल्यार बाथरुमान व्हरून धुवपाक पडटा. सो तो म्हणपाक लागलो आपूण धुता. बाय न्हिदलेलें आशिल्लें सो तेदो म्हळ्यार थोडीशीं कामां जातलीं न्ही अशें म्हणून ताणें म्हाका धुवून दिली. मागीर हांवें वताक मातशी दवरली आनी पुसून काडली. सामकी ड्राय जावनाशिल्ली बट इतलो टायम बी नाशिल्लो कित्याक की सगळें जळमाळाक पडलेलें न्ही रांदपाचें बी काम आशिल्लें ताका लागून.
सो हांगासर हांवें सगळे वयले पार्ट जो आसा पळय किचन कुकटॉप धरून त्याच्या वयर जे कितें आसा पळय लॉफ्ट बी सगळे ते आमी क्लीन करून घेतले आनी एकदां सगळे हे क्लीन जाले सगळे जाग्याचे जाग्याक जशें पडनाका मागीर जो आसा पळय न्हू जे कडेन किचनाक पोंदाक ओट्याच्या पोंदाक जो स्टोरेज आसा पळय तो क्लीन करपाक घेतलो आनी तोवूय बीन हांवें कितें केलो ह्या खेपी सगळे पार्ट कंपार्टमेंट जे आसा म्हळ्यार 5-6 कडेन अशें करून डिवायड करून हें केल्लें आसा न्ही ते सगळे एट अ टायम काडूना क्लीन करपाक एक हें जो आसा पळय न्हू कितें म्हणटा तुमी ताका एक असो ट्रॉली बसोवपा खातीर जो कंपार्टमेंट सोडटा पळय तो एक काडून सगळे धुवन पुसून सगळे जाग्याचे जागे दवरले मागीर दुसऱ्याक हात घातलो कित्याक की बाय केन्नाय क्रँकी जावं शकता केन्नाय ताका मम्मा जाय पडोंक शकता सो मागीर म्हटल्यार हें आनी अर्दार सगळें पसारो पातून वचपाक नाका न्ही सो हालत पळया म्हाजी कितें जाल्या ती सामकी एस्ताल आनी पळोवपाची ना ह्या कंडिशनान बीन जर कोणी भितर जाल्लो न्ही लोकांक यो बस म्हणचे पयलीं म्हाका खंय धांवचें पडटलें अवतार जसो पळय तो क्लीन करपाक नीट करपाक आनी हें पळयात काम करून जितलें जाम जायना पळय न्हू तितलें हेज्या फाटल्यान जें आसा पळय न्हू जाम जाता सो क्लिनींग करतालें सकाळीं दनपारां सकाळच्यान दनपार म्हळ्यार क्लिनींग केलें हांवें आतां सांजची 5:45 जाल्या एक्चुली आनी सकाळीं न्ही हांवें क्लिनींग केल्लें तुमकां सगळें दाखयल्लें पळय राव रे नानी मागीर म्हाजी मॅमरी जी आसा पळय फूल जाली म्हाजी म्हळ्यार मोबायलाची मॅमरी जी आसा पळय ती फूल जाली आनी मॅमरी जी आसा पळय ती फूल जाली मागीर कांय शूट करूना म्हळ्यार मॅमरी फ्री कर हें कर टायम नाशिल्लो कामाक हात घातलेलो आशिल्लो राव रे आतां कोण येयलो बायक न्ही हांगाच न्हिदयलां आनी मातशें बिजी करपा लागून ताका कितें तितले हांगाचे डब्बे आनी कितें मातशें बिजी कर अशें म्हळ्यार बिजी जावनी अशें म्हळ्यार सगळें जें आसा पळय तें ताका दिल्लें सामान पळय तें सगळें अशेंच पडलां तें आतां काडपाक गेलें न्ही आवाज जातलो अशें म्हण तशें दवरलेलां आनी हो आसा भितर हांगासर क्लिनींग करपाक काडलां कितें तें आसा तें आनी तुमकां मॅस दाखयलां आनी आयज हांवें सगळो अख्खो किचन जो आसा पळय सगळो निवळ करून घेतलो ह्या कांयच ना फ्रीज बी म्हणटा तूं पयरूच केल्लो निवळ आनी आलमार डबे दवरल्या ते डबे बीन ते जे आसा पळय ते सगळें क्लीन केल्लें तें जालें आनी आतां हें सकयल सगळें जें कितें आसा पळय तें सगळें निवळ करून घेतलें ओके टेंशन आसना न्ही ताका लागून आनी सकाळीं सगळें निवळ करून मॉप बीप मारलेलें बट आतां हांगासर पळयात कितें अशें करून गैरांव बीन पडला न्ही हांगासर पळय चिकोल बीन तुमकां दिसता काय खबर ना मोबायलाचेर सगळें डस्ट पडलां आतां बाय उठत जाल्यार मागीर तोंडान घालता न्ही ताका लागून हांगासर सगळें क्लीन करपाक जाय आतां परत जें आसा पळय न्हू तें सो तें बी क्लीन करून घेवपाक जाय आनी सगळें घासून पुसून दवरलां न्ही लिक्वीड बीन काडलां आतां नवें सोंपलें म्हाजें त्या दिसांक जाय न्ही अशें म्हळ्यार सगळें काडलां आतां म्हळ्यार वयर लॉफ्टार बी निवळ केल्लें न्ही तें सगळें लिक्वीड बीन खूब यूज जालें आनी अशें करून ही आलमार बी सगळी धुली न्ही सगळें यूज जालें ताका लागून ही पळय हांगासर बॉटल म्हाजी सोंपली लिक्विडाची आनी जेन्ना अशें करून डीप क्लिनींग बी करपाचें आसता पळय तेन्ना हांव सोप बी वापरना चड अशें लिक्वीड जें आसा पळय तेंच वापरता तेजेरूच न्ही ही सगळें अशें करून हें बीन बरें हार्ड वॉटर स्टेन्स बी मातशें वता बरें करून ताका लागून काम करता न्ही ताका लागून बायेचें मीठ जें आसा पळय ती सारकी जायत ना आनी न्हिदयला ताका मातशें न्हिदयलें आतां सकाळच्यान हांव कामाक सोदलें हें करपाक सोदलें न्ही तेजेर सारकें लक्ष दिवप जायत ना कामाच्या फुडें हो आशिल्लो एक्चुली बट अशें करून मागीर तेगेलें कितें जाता आमी कितें काम करपाक लागलें न्ही तें सा ओवर एक्सायटेड जाता कित्याक कितें करता ही मागीर तेजे खातीर नवें न्ही सगळें सामान काडटा धुयता पुसता फ्रीज ओपन करून खूब टायम दवरता तेजे खातीर तें सगळें नवें सो तेका मागीर न्हिदपाचें पडना न्हीद येता दोळे अशें पुसयता पिरपयता मागीर रडटा हें करता न्हीद येता जायना तेज्यान आळस काडटा बट ताका तें पळोवपाक आसता की आमी कितें करता कामाक ताका लागून आतां हो भितर करता क्लीन हांवें म्हटलें हांव बाईक न्हिदयता म्हणटा ताका बोन घातलो आनी ताका आतां न्हिदयलां निवळ करता म्हणल्यार कशें आमी केलें निवळ जें आसा पळय न्हू तें एक्चुली हांवें सकाळीं क्लिनींग जें आसा पळय तें स्टार्ट केल्लें क्लिनींग केलें बीन करता करता मॅमरी फूल जाली मोबायलाची म्हणून म्हटलें चल आसूं तें आनी मोबायलाचेर लक्ष घालना मागीर पळोवया अशें म्हणून आनी सगळें क्लीन बी करून घेतलें आनी 2:30 कितल्यांक हांव जेयलां न्हावूंकूच ना शावर बी आजून कांय घेवना आतां 6:15 जालीं सांजची
ते केले, क्लिनींग केले, मातशे व्हिडिओ एडिट केलो, अपलोड केलो, कित्याक मेमरी आतां फ्री करपाक जाय न्ही ताका लागून. आनी आसा व्हिडिओ खूब अशे शूट केल्ले, ताका लागून ते आतां तुमकां कंटिन्यू घालतले. आनी कितें आतां क्लिनिंगाचे बी व्हिडिओ म्हणल्यार न्ही खूब लाँग जाता, मागीर हांव तुमकां फास्ट फॉरवर्डान दाखयता, बट शूट करता आसतना खूब 10-15 मिनटाचो एक एक क्लिप जो आसा पळय तो आसता, मागीर फास्ट फॉरवर्ड करून तो 2 मिनटाचो 1.5 मिनटाचो जाता. ताका लागून ती मेमरी जी आसा पळय ती फूल जाली रोखडीच. सो आतां रुमाक जे आसा पळय वयर लॉफ्टार आनी हें आसा पळय वॉर्ड्रोब बीन थंय क्लीन केले. वॉर्ड्रोब म्हणल्यार आमची कबड त्यो, आनी हें आसा पळय लॉफ्ट आनी कबड जे आसा पळय तेच्या मदीं न्ही इतलो गॅप आसा. ते आमी न्ही करून घेवनाशिल्ल्यो, म्हणल्यार कश्यो आतां लोक मॉड्युलर करून घेतात न्ही, तश्यो आमी करून घेवनाशिल्ल्यो. आमी कितें कितें घरांक आनी तें सगळें क्लीन हें म्हळ्यार सगळें हें क्लीन करपाक बी वावर न्ही सगळें बुरशें जातलें अशें म्हणून आमी कितें केलें, जे कडेन आमी करपाक दिले पळय तांकां सांग तुमी सगळें करात आनी हांगा हाडून फक्त ती आलमार अटॅच करा. म्हणल्यार कश्यो 3 डबल डोराच्यो 3 आलमारी त्यो तेणें हांगा हाडून जॉईन केल्या, इतल्योच. आनी कांयच ना ताका कटींग बिटींग ड्रिलींग बिलींग कांयच ना क्लिनिंगा लागून. एक्चुली लग्नाचे पयलीं केल्ले त्यो, म्हणल्यार जे लग्ना आमी शिवणेर हाडटा पळय तशें 2 दीस पयलीं तेणें करून घेतलें. मागीर कोण आनी तें लग्ना बोवाळा बी क्लिनींग करतलें म्हण तशें केल्लें. सो तें मेजरमेंट चुकलो तेंच्यांनी, इतले गॅप पडला लॉफ्टाचे आनी हेच्या मदीं. एक्चुली इतल्याशा गॅपान भितर कांय स्टोर काय करपाक मेळना, बट क्लिनींग भरपूर करपाक पडटा. आतां इतलो हेडेक जाता आनी ते हात घालून भितर सगळें क्लीन करप म्हणल्यार गैरां धुल्ल बिल्ल भरपूर जाता. तें म्हणल्यार एका क्लीन करून दी, कित्याक जेन्ना म्हणल्यार वयर लॉफ्ट आनी तें सगळें क्लीन करना पळय तेन्ना मागीर सकयल क्लीन करून कांयच फायदो ना न्ही ताका लागून. हो मागीर आमी लॉफ्ट निवळ केले दोगांयनी मेळून. बायेक घेवन एक हांडीर घेतलें आनी कितें केलें, हेणें मातशें धरलें, हांवें काम केलें, हांवें धरलें, हेणें काम केलें, अशें करून आमी काम जें आसा तें करून घेतलें सगळें. आतां ते वयर आलमारीचेर बीन क्लीन करताना हांवें म्हळ्यार बायेक न्हिदयता, तेंय बी बेश्टें इरिटेट जाता न्ही, मागीर तेजी न्हीद बी जायना जातकीर क्रँकी जाता खूब ताका लागून. ताका आतां जस्ट भायरच न्हिदयलां, कशें तयार नाशिल्लें भायर न्हिदपाक. सो आतां मातशें जबरदस्ती ताका न्हिदयलां, आतां उठ्ठलें पूण रोखडेंच. आनी एक बरी गोश्ट म्हटल्यार सकाळच्यान हांवें इतलें किचनाक बी सगळें क्लीन केलें, म्हणल्यार पावस आसा पळय तो येयलो ना. कितें भायर व्हरपाक, भायर व्हरून क्लीन करपाक सगळें बऱ्याक पडलें म्हाका. आयदनाचेर आलमार जी आसा पळय ती, मागीर थोडेशे आयदनां व्हडले तोप डबे बीन धुवन वताक बरें सुकून हांवें काडून सगळें सामान बी परत तितून रिस्टोर करून सगळें दवरलें. वत आशिल्लें हांवें सकाळच्यान, बरें सारकें कडकडीत वत येयल्लें. कपडे बी सुकले आमचे आतां. जस्ट पावस येयलो आनी परत कपडे भिजले, स्टँड भायर दवरलेलो, खबरच ना पावस येता, हांव बायेक न्हिदयतालें. मागीर हेणेंच भितर रुमाक आयकलें दिसतना हांव धांवत येयलो मागीर आनी काडलें स्टँड. मातशें भिजले कपडे, मातशे सुकतले रातभर म्हटलें. आनी म्हाजें जालें. आतां मेन म्हटल्यार कितें खबर आसा, बाथरूम जो आसा पळय तो क्लीन करप उरला. आनी रुमाचें म्हणटा तूं आतां हाफ अशें जालें न्ही, व्हडलें टेंशन ना, बाथरुमाचोच टेंशन. बाथरूम क्लीन करपाक म्हणल्यार म्हाज्या हेजेर येता सारकें जिवार. एकूच बाथरूम आमचो कॉमन वॉशरूम, बट क्लिनींग करपाक म्हणल्यार म्हाका इतलें जिवार येता खबर आसा, कित्याक तें हार्ड वॉटर स्टेन जे आसा पळय तें काडटा म्हणल्यार नाका जाता. हांव ताका न्ही पयलीं कितें कितें अशें मेळटा न्ही मार्केटान तें हाडटालें. आतां तशें करना. आतां कितें करता हांव सोमतेंच होममेड करता, तें लिंबू आनी हें बीन घालून, कितें तें बेकिंग पावडर बेकिंग सोडा तें तसलें घालून सगळें करता आनी तितून मातशें बरें वता. तें सगळें क्लीन करपाक जाय. आनी एक बरी गोश्ट म्हटल्यार की आमचो बाथरूम जो आसा पळय न्हू तो फूल लेंथाचो ना, हाफ म्हणल्यार लॉफ्ट लेवल म्हटल्यार आसा, म्हणल्यार हात बी पावता बरो. सो क्लीन करपाक मातशें तितलें तरी इजी वयता ना. सावड्ड्या बीन तुमकां सांगता इतलो वयर म्हणल्यार बाथरुमांत टायल्स घासता म्हणल्यार नाका जाता, अशें करून घासपाक पडटा. मान साव वयटा सामकी. तर मा करता तें आतां काम. पयलीं पळय आमकां लग्ना पयलीं आमकां पडटालें, आतां ना. ओके, सो आतां हांव शावर बीन घेता, सगळें काम जालें म्हणटकीर आतां हो निवळ करून जालें की ना रुमाक सान मारता, मॉप मारता. किचनाक मातशें मॉप मारलेलें हांवें उदळ, बट आतां तें रुमांतलें कितें कितें किचनांतल्यान बी भायर व्हेल्लें न्ही फाटल्या दारान, तें गैरां बी पडलां, तें सगळें मॉप बीप मारून घेता. आनी हाचो व्हिडियो बी हांगासरूच एंड करता. ओके, बॅकग्रावंडान तुमकां आवाज येता आसतलो. आतां श्रावण तुमकां हेजो सॉंग्सा देवाची जी आसा म्हणजे ताचो आवाज येतलोच. ह्या देवळा कडेन त्या देवळा कडेन त्या देवळा कडेन कितें कितें आसता पुजा बीन, सो तुमकां आवाज येतलोच आतां बॅकग्रावंडान जो आसा पळय न्हू तो. प्लीज तुमी एडजस्ट करून घे. इग्नोर कर अशें म्हणना, इग्नोर करनाका, देवालें तें एडजस्ट करून घे. ओके, आनी सगळ्यांत मेन गोश्ट जी तुमकां हांवें व्हिडिओ स्टार्ट करतनाच वीश करपाक जाय आशिल्ली ती म्हणजे आयज आसा 15 ऑगस्ट आनी तुमकां सगळ्यांक इंडिपेंडन्स डेयाची खूब खूब परबी.
ओके. हॅपी इंडिपेंडन्स डे टू यू ऑल. जाणा व्हिडिओ मातसो लेट येतलो, मातसो न्ही बरोच लेट येतलो, बट आयज इंडिपेंडन्स डे म्हणटा वीश करपाकच आनी सकाळच्यान पोस्ट सुद्दां घालूना हांवें पळय, बिझी उरलें सामकें. ओके. सो चला तर आयचो बारीकसो व्हिडिओ कसो आशिल्लो, तुमकां आवडला का ना आवडला कमेंट करून सांगात. ओके. आणि जर तर तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्राईब करा. चलात मेळया तुमी. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.